Yesu. Hmm? प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीचा रचणारा. काकुल तुझी दाखय, जीवित तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुलदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी, तू म्हूण सर्वेस पोदनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती,
कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी दाखय, जीवित तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसू. तुमचे सोबे आसो. भाऊ भयणीनो, आमी आमच्या घरांनी इंच यातय हांगा वेत आसतना थोडे फावटी आमकां किंग 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 म्हणून आवाज आयकता. आमच्या मोबायलांनी या आमच्या रिस्ट वॉचांनी आजकाल असले रिमायंडर टोन म्हणटा आमी ते घाल्ले आसात. आमकां ते उगडास करून दितात. हाळे आतां वरां सकाळींची 6:30 जाली. हे आमकां आनी कितें राटावळ आसा, ह्या वेळार तुवें वसूंक जाय, सुटूंक जाय, ह्या मॅसेज आयली म्हणून. आज आमी पयल्या वाचपांत आयकत येयले हांव आय के इज्रायेला. ताका एक बरो आमी टॅक्निकल टर्म म्हणटा शेमा इज्रायेल. आय के इज्रायेला. जेजू सयत ह्या द्वितीय पुस्तकांत दिल्ली उतरां वापरता. आय के इज्रायेला, सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, देखून सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्या, सगळ्या तुज्या सक्तीन सर्वेस्पराचो मोग कर. आनी हांवें सुरू कित्याक सांगलें किंग 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 आवाज कर, आमकां रिमायंडर दितात म्हणून. जो देव सयत ही उतरां एक ल्हानसो कवळो करून तांच्या कपालार बांदतात. तांकां उगडास करून दिवच्याक, आपणाकच उगडास करून दिवच्याक. तूं न्हिदतना, उठतना, चलतना, धांवतना सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. देखून आमी सकाळीं भोवशे अलार्म दवरून ह्या सवयेच्या बळान उठल्या, ह्या येवकरिस्ताक आयल्या, ह्या आमी पळयता येवकरिस्ताचो संभ्रम हो आमकांच उगडास करून दिवया. परत्यान देवान आमकां ताची वळख करून घेवंक, ताका भोगूंक, ताका साकूंक अवकाश करून दिला. जर आमकां रचलेल्या देवाक, आमकां पोसच्या देवाक आमी विसरल्या, आमचो गुन्यांव वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच सांगवार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. सोनवाराचो दीस आमी मोरयेच्या मांडाक हे मीस भेटयता. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असतकायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रस्वो चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. मोइजे लोक लागीं म्हणलो, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कणसून दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलून आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रृंगार कसो उमकळय. तुज्या घरच्या दारवांताचेर आनी शहाराच्या दरवाट्यांचेर ती बरोवन घाल. सर्वेस्पोर आपूण तुका दितलो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक अब्राहाम, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातलेली व्हड आनी सोबीत शारां, तुवें पुंजोवंक नातलेल्या वस्तूंनी भरलेली घरां, तुवें कणूंक नातलेल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातलेले दाकांचे आनी जैतुनाचे मोळे आसलेल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, आनी थंय तूं खावन दोशी जातलोय तेन्ना तुका इजिप्तांतलो गुणापणाच्या घरांतलो सोडयिल्ल्या सर्वेस्पराक विसरनाशे सत्राय घे. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोन चल, ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवान सफोत घे. देवाचे उतार हे. देवाचे वडकार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सडवंदार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. म्हजो देवूस हांवें आसरो सोदून वेचे कडप. तोच म्हजें ढाल, म्हज्या स्वरक्षणाचें शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचे कोटे. ताका जावं मान आनी महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मरिना फुडें म्हज्या दुस्मनांच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडप तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपल्या विसलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता, आपल्या मागलेल्या राजाक ती मोगान सांबाळटा. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. Alleluia, 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 alleluia. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नास केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमकां येसुया. उपरांत लोकांच्या जमया लागीं जेजू आनी ताचे शिस पावलेल्या वेळार ये मनीस जेजू सशी येवन ताचे मुखासर पडोवन म्हणालो, साईबा, म्हज्या पुताची काकुळट कर. ताका मोरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबार पोवटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, हे अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगातार हांवें रावचें. कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें. हाडा ताका हांगा म्हजे सशीन. ताका हाडटस जेजून ताका बेस्टायलो आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शिस ताचे सश येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना. जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या कणा इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठून थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त देव भिरांत देवाची भिरांत भियोन आसचें न्ही देवा वयल्या मोगान आमकां देव भिरांत आसची पूण आमच्या मदें हें पवित्र आत्म्याचें देणें देव भिरांत पूण आमच्या मदें म्हणटा आसतना कातोलिकां मदें आज काल देव भिरांतीच्या की चड देवसराची भिरांत चडल्या हाका लागून एक याजाक देखून हांव सांगता आमच्या मदें जायतो लोक येता फादर भौश्य आमकां माट मंत्र केला भौश्य आमकां देवसराची नाड आसा भौश्य आमकां खंय तावणगी दोशी येतात आमचो लोक देवा वयल्या विश्वासाच्या की चड जावन कातोलीक म्हणटा हांव देवसराचेर पाती येतात क्रिस्तांवांक आमकां बळ दिलां सैतानाक सैत सोलवोवचें बळ दिलां भौश्य जेजू ही कठीण उतरां आमकां सांगता आयच्या दिसा कातोलिकांक सांगता हे अविश्वासी आनी नश्ट संतते केदोळ पर्यान तुजें सांगता हांवें रावचें आनी कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें कित्याक हांगा एकलो मरलो पड जावन पडून आसचो भुरगो आसा आनी लोक भियेला ताचो बापूय सयत आनी जेजूचे शीत सयत काल आमी जेजूच्या रुपांतराची परब केली जेजून तांकां आपलें कितें देव सैम दाखयलें जाल्यार हो लोक ताचेच शीस भौश्य काऊ जेनेन लजेन हांगा येवन सांगतात आमकां ताका आपडूंक जायना जेजूचो देवाचो पूत सकट बरो करचो देवसराक धांवडोवचो तांचे सांगता आसा तांच्या मोदें आसा पूण लोक देवसराक चड भियेता ताच्या पदवेक चड भियेता ही आमच्या कातोलिकांची आयची परिस्थिती हांवें हांगासर एक ल्हान पुस्तक हाडलां भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवची रीत तांतलें एक मागणें हांव वाचून सांगता देवसरा विरोध प्रार्थना आनी स्नान पवित्र स्नान दिवच्या पयले आदीं करची मागणी आमकां हर एकल्यांक कातोलिकांक ही मागणी दिवन पवित्र केल्लें आसा देखून खंयच्याच सैतानान खंयच्याच देवसरान आमकां ताचो प्रभाव घालूंक जायना आमी जावन आपयल्या शिवाय खंयच्याच पदवेन आमकां सोलवंक जायना हें आमी मतीन धरचें देखून हें मागणें वाचता सर पदवेदारा देवा उतरां पळया कितलीं बरीं सासनाच्या देवा आमच्या वयली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशाक काळो कांतलो काडून तुज्या राजाच्या पजळीत उजवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसाराक धाडलोय आमी तुजे कडेन प्रार्थून मागता ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतली सोडय ताच्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मो ताचे थंय बिडार करूं मूळ पातकांतली सोडय ताका वैभवाचें मंदीर कर आनी पवित्र आत्मो ताचे थंय वस्ती करूं आमकां पातकांतलें सुटयलां आमकां देवाचें मंदीर केलां आनी आमचे थंय पवित्र आत्मो वस्ती करता हें देव टेंपल देखून आमी हांगा मिसाक आयल्या पूण ह्याच देव टेंपलांतच जर तर सैतान वस्ती करता म्हूण चिंतल्यार ह्या देव टेंपलाक अर्थ आसा देव आनी सैतान ह्या देवसार कसो सांगता आसचो आमी ती देवाची मंदिरां आमी ती पातकांतावन मुक्त जाल्ली आमचे थंय पवित्र आत्मो वस्ती करता देखून सगळी आमची कूडच पवित्र तरी पूण आमी म्हणटा आमच्या काळजाचेर आमच्या आत्म्याचेर आमी कित्याक अशें धरता जावं पुरो अशेंच धरा जावं पुरो तुमचे तकले कित्याक आमच्या कपालाकी मागलां आमच्या तकलेकी हात दोन जाल्यार मागा आनी म्हणा म्हजे थंय आसच्या पवित्र आत्म्या तूं सांगता आसतना या म्हज्या कुडी
कित्याक ही कूड पवित्र देवाचें मंदिर तूं म्हजे थंय आसतना म्हाका कसलीच पदवी देवसार या कसलीच पदवी आपुडूंक सयत सकची ना. हे आमच्या कातोलिकांचे भाग, आमचे भाग. देवाक आज अर्गां दिवया. आनी ह्या सोनवाराचो दीस आमी म्हळें मोरी तिच्या कुसव्यांत जेजूक घेतिल्ली, तिचे थंय जेजू आसलो. पूण आमी नीज करून नव्या सोल्ल्यान जिवोवचे मोरयेचे की व्हरते. कित्याक मोरयेक जेजू मनशा रुपार आयिल्लो जेजू भोवूंचे भाग मेळ्ळें. आमकां ताच्या आत्म्याकच आमचे भितर घेवन तिचे सारके जावचें भाग मेळ्ळां. न्हय गे आमी बागी. देवाक अर्गां दिवया. आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयतावास जीवन आमचे उंड्या वायना सोबे. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजां मेळ्ळी. घे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या नेमक्या पवित्र शास्त्राच्या सर्वस्वती मागून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयतां. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागतां. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भागिवंत आंकवार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्तीं तुजी विस्मितां. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवंदार मनशा कळ आसो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार वैभवान उंच तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so gut părgătuia. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोवणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मोरये देवाचे माये संगती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन दंडता आनी सर्व काणी तुका मानू उल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बसोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानोत्तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजभोस चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सौभे आसू. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Siłkę trekta, jej jak tucia, amrakun rauta, swagatuka, आवाज देता, जीवित मुझे समर्पिता. जीवो उंडो तुम जीवित दिवसो, जीवित आमचे तू नंदन करसो. सासनीक सुका वरून पावसो, सासनीक सुकाक पावसो. सोम्या तुका सेवकत रेखता, येल्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज देता, जीवित मुझे समर्पिता. सोम्या सदाय तू आमकां पोसताय, नितळ उदकांत तू दादोस करताय. पाचव्या सरोवाक भरून पायताय, शिडी सुफळ करताय. सोम्या तुका सेवकत रेखता, येल्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज देता, जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थुया.
कनवळ्या बापा बागेवंत आमकां मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या तेच आमकां मायेची देख घेवन तिच्या वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. कार्मेल सायबिनीचे नोवेन ए भगेवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखणता आपणाकच चरण दसी म्हूण लेखल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमळटाना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवशेनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हूण मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे बरी बळे माये कतनतले आंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका त्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हूण दृढपतीनेन थीर भरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता आमच्यो गरजो आमच्या मतीक हाडया सांगता म्हणया उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये ज्या स्त्र्याक धांवलो तुजो आदार मागुरलो तुजे मध्यस्थी सोदुरलो कोणूय कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीस आयकून मेळोंक ना हे पतयेन धैर्य घेवन तुजे लागीं धांवून येता ही आंकवारीची आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मनीस जाल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आय आनी हांव मागतां ते म्हाका दी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाश्मी आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर रानये आमकां आमकां बसोत विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर रानये आमकां बसोत विनंती कर नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंत मरिये देवाचे माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाचे सुंदर रानये आमकां बसोत विनंती कर अर्गा मागणे ए भगवंती मरिये कार्मेलाचे रानये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता हे घडये आमी तुजे कसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcerum, espes nostra salve. A te clamamus, exule Spiritus, a te suspiramus, Cementes et clementes in hac lacrimarum vale.
Pieare tu, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Mukhar putra soe, amar Maria Shivai Mamka. Băgăm cu să-ți curveni, oram cam ce de am cea dușmanantli, bapace putea ce ne poitrat mecinavi. Amen.